सोमारा म्हापशा हांगासर आधार कार्डां वाटप करपाक सरकाराचे सेंटर उगडले। येवपी 8 ते 10 दिसां भितर वट्ट 7 सरकारी आधार कार्ड वाटप सेंटर गोंयांत उक्ते जावपाचे आसात। ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा, हलदोणचे आमदार ग्लॅन टिकलो, दत्तप्रसाद नायक आनी हेर मानेस्त हजर आसले। आरडेक्स खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। पण इतक्यान केंद्र उद्घाटन करून सोपा नाही। आता फुडले कार्य महत्वाचे आहा। ज्या लोकांकडे कार्ड ना, गोंया हिंदुस्थान नंबर 1 हा। गोवा इज फर्स्ट इन इंडिया एज फार एज आधार कार्ड कवरेज इज कंसर्न, नंबर 1। पण आमचं नंबर 1 म्हणजे आम्ही 99% आणि 5% आमच्याकडे कव्हरेज जावपा जाय। ते करपाक एक केंद्र घातलेलें म्हणजे आसले केंद्र म्हापशासून पणजे लोक वयताले। आमच्या हेल्थ कॅपिटल सेंटराचे केंद्र आसले, त्रास जाताले। मग भुरगं आमच्या दत्तप्रसादाकडे विचारतालो दिसाक कितके आता, दिसाक 40 लोक जाता, पूण 50 लोकांवर फायदो काही ना। म्हणजे पहिले 40 रावचे, त्याच्या नंतर ते 10 लोकांनी घरा वयचे, दुसऱ्या दिसा येवचे। सो इट हॅज टू बी सिस्टमॅटिक डिसिप्लिन वे ऑफ डुईंग थिंग्स। आनी लोकांक बेश्टेच धाडीत नाका, अपॉइंटमेंट घेवन धाडीत जाल्यार खूब बरें। दुसरे पण आजारी आहा पळय, घरा कडेन भायर सरपाक जायना, तेंकां ते घरा वचून कार्डां करताले। सो घाई करपाची गरज ना, सांगा तेंचे कडेन नांवां दिया, ते घरा वयतले आनी कार्ड करून घेतले। खूबशे लोक न्यू आधार कार्ड करूंक ना, थोडेचे करेक्शन आसा करपाचे, ते बी हे सेंटरान आयज हांगा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला बद्दल बरें जातलें। आनी आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर सदांच आमच्या सामने लोकां खातीर तो सदांच फुडेकारी घेता। आनी आयज ताजे इनिशिएटिव्हान आनी आमचो डायनेमीक चेअरमॅन ऑफ GL ताणें फुडें घेतली। हांव ताका चड चड देव बरें करूं म्हणटा। आज आधार कार्ड तुमकां आतां सगळ्यांक खबर आसा सामकें गरजेचें आसा। हे आय थिंक ऑनरेबल डेप्युटी CM तो आमच्या फाटीक लागलो की म्हापसा म्हणटा तें आमकां गव्हर्मेंटाचें सेंटर हांगा ओपन करपाकूच जाय। म्हापसा सेंटर पयलीं आशिल्लें जें प्रायवेट आशिल्लें, बट सर परत परत रेग्युलरली आमच्या सारको GLच्या फाटीक लागलो की हांगा म्हापसा जाता तितके बेगीन सेंटर आमकां ओपन करपाक दी। आनी आज सर तुमी तुमच्या गायडन्साच्या अंडर आमी आज ओपन केला। टोटल 7 आधार युनिट्स आमी आतां गोंयभर येणाऱ्या 8 ते 10 दिसां भितर फुल्ली फंक्शनल लोकां खातीर करून दितले। पणजेचो जो आधार युनिट आसा वो फाटले 3 म्हयने पयलीं चालू जाल्लो आनी जो सामको बरे रितीन थंय फंक्शन जाता। आनी म्हापसा इज द फर्स्ट आफ्टर पेन्जीम